तर हॅलो गायज, आयज आसा म्हाजो मिनी ब्लॉगाचो डे 1. तर ज्या दिसा म्हाका न्ही तुमच्या मुखार म्हाजे लॉंग विडियोज जे आसा पळय ते प्रेजेंट करपाक मेळचे ना, म्हणल्यार ज्या दिसा हांव म्हाजे लॉंग विडियोज तुमच्या मुखार घेवन येवचे ना त्या दिसा तुमच्या खातीर हांव घेवन येतलें म्हाजे मिनी ब्लॉग्स. तर आयज आसा म्हाज्या मिनी ब्लॉगाचो डे 1. तर एज युजल सकाळ फुडें उठून म्हाजो रुटीन जो आसता पळय तो असोच आसता. सकाळ फुडें उठल्या पयलीं भायर येवपाचें, झाडांक म्हाज्या पयलीं लक्ष दिवपाचें. राती पावस पडलेलो थोडोसो, सो ताका लागून पयलीं येवन झाडां पयलीं खंयचीं झाडां बागोल्या, बँड जाल्या काय ना तें सगळें चॅक केलें. घरान वचून सान्न कोयर केलो आनी म्हाज्या दिसाचें रुटिनाक जी आसा पळय ती स्टार्ट जाली. तर आयज आमगेर ब्रेकफास्टाक आशिल्लो पोहा, कांदा पोहा, जो म्हाज्या मिस्टराचो सामको फेवरेट. कांदा पोहा आनी तेजे वांगडा ब्लॅक टी. सो मोदी जो आसा पळय दीस असोच गेलो रुटिनाची कामां करपाक. सांजचे हांगासर ह्या टायमाक सुमार हो आयिल्लो, तर कामाक गेल्लो, सांजचो येवपाक लेट जालो, सो तो आयज मातसो लेट आयिल्लो. तर येता आसतना तो आमच्या खातीर घेवन आयिल्लो बदाम मिल्क आनी लस्सी, दोगांच्या खातीर सेपरेट कित्याक की आमची चॉयस डिफरंट आसा. सो ती पिवन घेतली. च्या बी आयज कांयच करूं ना. आनी अशे रितीन जसो म्हाजो युजल दीस आसता पळय न्हू तसोच आयचो बी दीस आशिल्लो. सकाळ फुडें उठ्ठना पयलीं झाडांक पळोवपाचें, सांजचें टी टायम जाली की ना परत भायर येवन झाडांक एक पासय मारपाचें. हें म्हाजें रुटिनाचें कॉमन सारकें, म्हणल्यार हें म्हाजें केन्नाच चुकना. तर असो आशिल्लो म्हाजो आयचो खायचो दीस. तर आयच्या मिनी ब्लॉगान फक्त इतलेंच. परत मेळया मागीर अशेंच आनी नवे मिनी ब्लॉग घेवन.